आयतारा उसरा राती वाजे शिरोडे घरा मुखार ट्रक उमटलो दुचाकीक वाटयतना हो अपघात जालो अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या अपघाताक लागून घरांत पार्क करून दवरिल्ली दुचाकी गाडयेचें आनी घराचें बरेच लुकसाण जालें। सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना। पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताचो पंचनामा केला। राती 2 सुमार आमकां आवाज असो जालो म्हणून आमी उठून पळयलें भितर पळयलें जाल्यार गाडी घरान असो ट्रक पडलेलो आसा आंगणान। ओके आनी आमी सरावंडींग पळयलें कितें डॅमेज कितें जालां तें पळयल्यार आमची पत्र्याची डॅमेज जाली आसा, एक गाडी म्हाजी डॅमेज जाल्ली। ओके आनी भितर कोण कितले जाण आयले गाडयेन? गाडयेन एकटो ड्रायव्हर आशिल्लो ट्रक। हांव उठचे पयलीं तो भायर सरोन तेणें कोणाक तो एक्सिडेंट जालो तेका पळोवन तेजे फुड्यान तो आर्ग्युमेंट करतालो। तेजे कडेन आर्ग्युमेंट करतालो आनी टायट बी आशिल्लो अशें कितें? हांवें अशें कांय तेजी हें पळोवना, आमी भायर येवपा मेळोना आनी मागीर हांव भायर सरलो। ओके आनी तुमी घरान कितले जाण आयले? आमी 3 जाण आसता। कितल्यांक सुमार खबर? 2 सुमार खबर। 2 आतां तुजे लॉस कितें जालो? म्हाजे लॉस पत्रे डॅमेज जाले आनी सरांनी म्हाजी गाडयेचेर येवन पडलेले आसा सगळ्या हेचेर। डॅमेज हांव सारकें कितलें म्हण एक्झॅक्टली तेजी कॉस्ट करूंक शकना। पूण 2 टू व्हिलर तुजे पोंदाक पडलेले आसा? हय, एक पडलेली आसा, एक सायडीन आसा मातशी। ओके आतां तुमकां बेगीन काडपाक जाय अशें दिसता? हय, बेगीन काडपाक जाय अशें दिसता। तो आमचो गाडयेचो ओनर आसा तेणें आपणें सगळें आपूण तुगेलें हें करून दिता म्हणून सांगलेलें आसा। ओके आनी पुलीस बी येवन गेले? पुलीस राती येवन गेल्ले, राती येवन गेल्ले, पंचनामा करून गेल्ले ते राती।